आसतली एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. सो आय बाय बाय तुमकां गुड मॉर्निंग म्हणटा. गुड मॉर्निंग. पात्रांव भायर न्ही बरें वत पडला पण आमगे गाड्यांक भितर काळोख जाला सगळं. लायट ना वता लागलं. सो वता लागून शेड लायला न्ही तेका लागून सगळं काळोख काळोख दिसता. व्हिडिओ बी ब्लर येता. सो गुड मॉर्निंग. सकाळची जाली आतां कितली रे 10:30-11 जाली दिसता. आनीक आयज आमी वचपाक भायर सरल्या. खंय वयता रे बाबा? खंय वयता? आजी मागीर वयता सांग. पप्पा घरा वयता म्हण मरे. हांव नाचता लजेता. आयज आमी वयता सावड्ड्या म्हणल्यारच घर वयता आमी आयज. फाटल्या दिसांनी खूब जाणां म्हाका न्ही कमेंट जे आसा पळय ते करीत आशिल्ली. कितें रे चौकाचो. फाटल्या दिसांनी म्हाका खूब जाणां कमेंट करीत आशिल्ली तूं घरा वचूना 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 म्हणून. सो पळय आतां आयज वता. आतां खूब जाणां खबर आसा हांव कित्याक लागून आयज घरा वता तें. जे कोणाक खबर ना पळय न्हू तांकां लागून सांगता. आतां न्ही आमच्या हांगासर श्रावणाच्या पयलीं न्ही देवी येता. फाटल्या वर्साक लास्ट इयर न्ही तेजे लास्ट इयर हांव गेल्लें तेन्ना व्हिडिओ बी शूट केल्लो. सो लास्ट इयर आमी वचून आशिल्ले. प्रेग्नंट आशिल्लें तेन्ना हांव. आनी आतां अंदू परत बायक घेवन वता. सो आमच्या घरा कडेन न्ही देवी येता. सावड्ड्या सांगेली माताचें टेंपल आसा. खूब जाणांक खबर आसतलें. आनी ती देवी जी आसा पळय ती पुनवेक भायर सरता आनी सगळ्याक ह्या म्हळ्यार तिच्या शिमेक जी गांव येता पळय न्ही त्या गांवां सगळीं जितलीं घरां आसा पळय तितल्याय घरांनी न्ही ती वयता. म्हळ्यार देव घरान येता असो ती देवी जी आसा पळय न्ही ती. सो ती आतां पुनवेक लास्ट वेनसडेक भायर सरलेली आनी आयज न्ही आमच्या थंय पावता आमच्या घरा कडेन. सो तेका लागून आयज आमी वता. देव येता न्ही घरा कडेन आनी आमी अशें करून वचनासर रावप बरें जायना. वर्साक एकदां येता देव जो आसा पळय न्हू तो म्हळ्यार देवी जी आसा ती. तेका लागून आमी वता. एवरी इयर वताली. लास्ट इयर मातशें वचून आशिल्लें तेन्ना प्रेग्नंट आशिल्लें हांव आनी ट्रॅव्हलिंग बीन परत जायनाशिल्लें न्ही तेका लागून वचून आशिल्लें. आनी आतां वयता होटी भरतात. म्हणल्यार आतां जितले जाणागेर येता पळय न्हू ती सगळीं घरांक होटी भरता. मागीर जितलीं लग्न जालीं चेडवां आसा धुवो आसा पळय त्यो सगळे येता अशें करून होटी बी भरपाक लागून. आनी तशीच हांवूय बी वयता होटी भरपाक. वर्सान वर्स वता होटी बी भरता देवाची. सो न्हू वता. आतां दनपार बी म्हटल्यार पावतली खंय अशी 1-2. आतां मान फोन केल्लो सकाळीं आनी कजनाकय हांवें फोन केल्लो म्हाका एक्झॅक्ट लोकेशन आसा पळय तें सांग अशें म्हणून. म्हळ्यार आतां आमकां लेट जालो बेगीन बी वचपाक जाय न्ही तेका लागून. बट मा म्हणटाली दनपार नंतरच पावतली अशें म्हणून. सो पळोवया कशें कितें तें. आतां हांवें अशें म्हटलें न्ही की लोकांगेर म्हळ्यार जे कोणा घर आसा तेंगेर वता तेंची चेडवां बी येता अशें ना. जी कोण म्हटल्यार कोणागेर वयता तीच होटी भरता अशें ना. भायली अशें कोण रिलेटिव्स बीन आसा पळय खूब जाणां अशें करून येतात. कोणागेरय अशें वचून होटी भरपाचें अशें ना की आमगेर येयलें आमीच भरपाक जाय बाकी कोणें भरपाक जायना अशें ना. तुमी कोणागेरय वचून तुमकां जर इच्छा आसा तुमच्या जर अशें मनान आसा न्ही जाल्यार तुमी कोणागेरय वचून होटी जी आसा पळय ती भरपाक शकता. कांय प्रॉब्लेम ना न्ही रे. पोरू वचूना न्ही आमी पयली वर्सा अशेंच आमी केल्ली. आनी आमगेर न्ही रातची लेट पावपाचें आशिल्लें 1-2 सुद्दां. ना हय रातची लेट पावपाचें आशिल्लें आनी आमी सागरागेरच 3 काय कितल्या वचून होटी भरलेली. हांव तशेंच गेल्लें घरा कडेन पयली वर्सा आनी लेट जाल्लो. म्हळ्यार आमगे लेट पावपाचें आशिल्लें 2 बी अशें पावपाचें आशिल्लें. आनी हेका नेक्स्ट डे अर्जंट कितें तरी काम आशिल्लें आमकां रावपाक मेळना जालें म्हणून मागीर आमच्या थंय नेबरागे म्हळ्यार आमच्या पयलीं जेंगेर कोणागे पावल्ली पळय तेंगेर वचून हांवें होटी भरलेली मागीर. ओके. सो चलो आतां सद्याक पयलीं म्हणल्यार काणकोण वतली. गोरवां कशी बसल्या पळय उठत ना. ट्रॅफीक सगळें जाम करून दवरला. मस्ती न्ही गोरवां म्हणून. हॉर्न मारल्यार उठता ती. बायेक पळय आतां हेनी ताका शूज घातले आयज. ते शूजाचे न्ही सामके फाटल्यान लागला. परत ते ओडटा धरून शूज. ताका ते अनकम्फर्टेबल जाता संवय ना न्ही ताका लागून. सो चलो बाबा ड्रेस ताणा घालनात. सो चलो आतां आमी पयलीं म्हटल्यार काणकोण वतली. कोस्टलान वतली च्या पिवपाक. एक्चुली ब्रेकफास्ट बी करून येयले आमी. म्हणल्यार अशें करून लायट असो ब्रेकफास्ट केल्लो. टोस्ट खाल्ले आनी ब्लॅक टी. तर म्हटलें भायर अशें कितें खावन या म्हणून.
हांव आतां अशें करून तांदळाचे हेजे कांय खावचें ना कित्याक की म्हाका ओटी भरपाक जाय न्ही बेश्टो असो लायट असो कितें ब्रेकफास्ट करतलें कितें खातलें आनी वतलें मागीर दनपारां जेवणूय बी ना न्ही कशें देव पावता तसो जेवन ओटी भरपाक मेळना तेका लागून ओके सो चलो काणकोण कुस्करांक पावली की मेळटा तुमकां मागीर सावड्ड्या मार्केटानूच जाय म्हाका थोडेशे फ्रुट्स मिठाई आनी कांकणां देवाक ओटीचेर बीन तें सगळें घेवपाक जाय बाकीचें ओटीचें सामान हाडलां हांवें कापड हें तें सगळें कांकणां आनीक ती केळी बीन तशें स्वीट्स बी कितें घेवपाक जाय मागीर मेळटा तुमकां पयलीं कोस्टलांक मेळटा किती गो लागली वाटेक आयज कोस्टलांक ब्रश आसा भायल्यान पयल्यार कळटा टेबल आसा काय खबर ना सो बेश्टो लायट असो कितें ब्रेकफास्ट करया म्हटलें एका सो आमी न्ही पार्सल घेतला सो ब्रेकफास्ट जालो समोसा घेतला पार्सल घरा कडेन चिल्ली पिल्ली येता न्ही आतां तेका लागून आनी आयज कोस्टलान न्ही भरपूर अशी गर्दी आसा भरपूर गर्दी आसा टेबल जे आसा ते खाली मेळपाना मिटिंगाक रावता लोक तेका लागून गाडयो पळया सगळ्यो भायल्यो आमगेलीच एकच GA पासिंग दिसतली बाकी सगळ्यो नॉन गोवा रजिस्टर्ड पण टिश्यू घे आमी आसा हांगासर घाटार मोठी पास आहा मुगो कळे आनीक बारीक बारीक येदे आहात ओके येदे तशें आसा 600 म्हणटा इतले बारीक 550 दी म्हणटा चड जालें चड दिसता म्हाका बानी मोठी आसता ते 500 न्ही 800 बी दिवन घेवूं जाता ते बारीक काय ना अळमी आसा भरपूर पळय आमी हांगासर ह्या रोडार आसा अळमी आसा अळमी आनी रे खूब अशें आसा खूब जाण मागीर अशें वत बी पडटा न्ही आतां ते घेवन आसा अळमी बट सा बारीक जीव अशे म्हणल्यार तांकां आनी एक न्ही ऑलमोस्ट 10 दीस तरी मिनिमम जायत आशिल्ले हें करपाक मोठी जावपाक तशी न्ही येयली न्ही मातशी मोटी जाता ते सारकी भायर सरूं जाय न्ही लोक ह्या खणान बिणान घेवन येतात किल्ल बीन आसा पळय सगळे खणान बी घेवन येता न्ही ते मागीर ते बारीक आसता मातशे मोटी जावूं जाय न्ही सा बारीक सुयो अश्यो सारक्यो कश्यो काडले म्हणून जाण खणान बी काडले आसता मातयेक बेता ते खणान काडूं मेळटा मोठे जाल्यार घे म्हणले एका पयशे दिले न्हू काय प्रॉब्लेम ना सारकी आसूं जाय न्ही ते वयरूच दिसता तेगे त्यो 500 त्यो मोठ्यो ती फुलेरां बीन नाका तांकां जीव जाता फुलेरां सो म्हणून वाटेर पळोवया म्हणलेलें का आसा न्ही अशें म्हणून एक कडेन विचारले ती 350 तिगे तर पळोवपाच्योच नासल्यो सा मुयो अश्यो बारीक कश्यो काडटा म्हणून ती जाण कोण गाळून काडलेल्या भशेन आनी ही हेगे तरी मातशें आसा खंय बट बारीकच ओके पावली आमी सावड्ड्या आनी वयर पळयात पावसान कसो काळोख केला तो अशें दिसता आमी देंवतनाच पावस येतलो असो कित्याक मातसो वारो बिरो मारपाक न्ही स्टार्ट जाला पावस येतलो शुअर हेका रोकडे कोण येता शूज कोण तुमकां पावसा बी शूज घाल म्हणटा खबर ना शूज पळय हेंगेलो बी लॉटरी कुपन्स हुंडाय क्रेटा एलेक्सा 300 रुपया गाडी एडवर्टीजमेंट हांगाय बी आसा सगळ्या गाडी आसात गाडयो फ्लॅट कॉमन जाले न्ही सामके कॉमन कितले जाय तितले लॉटरी काडपाची गाडी घेवपाक जाय जाल्यार होल्ड करा म्हणपाचें कोणा गाडी बी घेवपा आसा न्ही थोडे तेंप रावा लॉटरी ड्रॉ जातकीर लॉटरी ड्रॉ जातकीर मागीर घेयात सगळ्या लायले पळय हे गणाले सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सावड्ड्या रेल्वे स्टेशना कडले दिसता कितली गाडी पळय भरपूर आसा गाडयो खूब जाणां हांव लागतल्यो सगळ्या गाडयोच गाडी आसा न्ही तेका गाडी जातले सोबत जातकीर आमगे वळखीच्या एकल्या कोणा तरी लागतली इतली गाडी आसा सो पावली मार्केटात ट्रॅफिक आसा आमकां काम आसा आनी काम म्हटल्यार
थोडेशे किती किती घेवपाक जाय वस्तू रे तेका तो पार्किंग सत्य दिसता कितलो वेळ झाला कोण रे तो G8 तुगे सैरो पळयता आतां पळयता कांकणां घेवपाक जाय एक मिठाई बी घेवपाक जाय हांगासर न्ही हांवें कांकणां घेतली देवाक आनीक आमी येता आसतना जायो हाडलेल्यो त्यो जायो आनी मिठाई आमकां जाय तशी मेळूना आतां दुसरे कडेन वता हांव अशी चडशी हांगाच घेतालें म्हळ्यार आतां ना खंय तेंचे कडेन म्हाका जाय तशी मिठाई बेश्टे पेडे लाडू ते कितें कितें आसा म्हणून हेका म्हटल्यार आतां दुसरे कडेन पळयता अशें म्हणून वता आतां घेवपाक बाय बी न्हिदलेले उठले हे न्ही सगळीं आमच्या त्या वाटेची सगळीं जाणां आहा बाजाराक कितलीं जाणां मेळ्ळी न्ही दिश्टी बी पडली खूब जाणां सगळीं जाणां बाजार करतात कोणाक कापड जाय कोण फाती घेवपा येयले कितें कितें घेवपा येयले अशें करून मिठाई बी तेकाच लागून सोंपली दिसता हांगा स्टेशना कडेन ते रावलेले शॉपार तेंगेले बरें जाता थंय सगळें मेळटालें बट आयजच कांय ऑप्शन ना आतां वता पळयता आनी खंय मेळटलें तें सांगूंक मेळना कितें घेवया और ये भी ड्राई फ्रूट्स वाला ही है ऊपर वाला पूरा ड्राई फ्रूट्स का ही है किती घेऊया सो यांच्याकडे न्ही भरपूर वरायटीज आसता उद्या आमी जे शॉपार गेल्ले पळय सेम तेंचेच शॉप आहे आनी हांगासर हांवें हें घेतलें म्हाका टेस्ट करपाक येता व्हडलो पीस केला गेल्लो आसा दिल्ली कसली तरी बर्फी कितें सांगता भरपूर ऑप्शन्स आसता म्हाका काजू कतली घेवया म्हणटालो हांवें नाका काजू कतली बी कॉमन अशी न्ही हें मातशें कितें डिफरंट अशें म्हणून घेवया म्हटलें हें बी बरें आशिल्लें फ्रुटी फ्रुटी मावा बर्फी आनी हें आम पापड बर्फी कितना पीस आया भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 ओके और आमची जाली शॉपिंग हांगासर आमी मोस्टली न्ही हांगासरच येता कितें आसतलें बरे ऑप्शन आसता हांगासर हांव प्रेग्नन्सी टायमार आमच्यान रसगुल्ला रसमलाई सगळें घेवन वतालें प्रोटीन बार बीन सो जालें चलो बाय आनी बायेक न्ही विस्तीद घातलं न्हू ताका तो अनकम्फर्टेबल जाता दिमकऱ्यान आसपाक घरा कडेन बी अशेंच भोंवतालें उदोवच्यान पांय वयर करता दिपर तेकयना हातान पांय तेकोन भोंवता सो पावली आमी घरा कडेन टायम एक जालें मगे आतां आनी खंय च्या बीन एक जालें न्ही रे चल एक जालें आमी पावता म्हणल्यार सारकी उदो भायर सरलेली 11 पावणे 11 सुमार घरा कडल्यान 10:30 न्ही रे 10:30 सारकी घरा कडल्यान भायर सरलेली आमी मागीर काणकोण मातशी गेली च्या बी पिली मागीर सावड्डे मार्केटान गेली मिठाई घेतली हें घेतलें सगळें घेतलें कितें कितें हाडलां हांवें मिठाई दाखयता तुमकां मान आपणाक कितें स्विट्स हाड म्हणलेलें सो तिणें आपणाक जलेबी हाड म्हणलेल्यो दिवपाक सो त्यो जलेबी हाडल्या तिका आमकां जे तुमकां दाखयल्लें पळय न्हू ती बर्फी टायप ती हाडली आनीक आमकां घरा कडेन खावपाक न्ही घेवर हाडला घेवर आशिल्लें तेजे कडेन बरें फ्रेश केल्लें आशिल्लें आतांच केल्या खंय 150 रुपया एक पीस सो एक पीस हाडला घेवर म्हाका आवडटा खूब पण रॅरली मेळटा न्ही ते आनी ते अशें करून कोण करता पळय प्रोफेशनल तेंचे कडेनूच बरें लागता ते आमी घरा कडेन करपाक गेले न्हू ताजी भाजी जाता सगळी घेवराची ते मातशें डिफिकल्ट घेवर जो आसा पळय तो करप हें आमपाला आपल्यान केन्ना खावना कसो लागता काय खंय स्वीट डीश ती इतली फेमस आनी इतली टेस्टी लागता म्हाका उलयता म्हणल्यार बी तोंडार रूच येता सो हाडला हांवें मागीर दाखयता तुमकां बाय पांयां लागलें शाणी बाय हांगासर भोंवता मान तेका कितें कितें दिलां तेजें खेळपाचें आनी तें निकू ना न्ही ताका लागून तें अशें तशें पळयता तो केन्ना येतलो काय म्हणून बाबा निकू पळय येतलो आतां एक जालें आतां येतलें स्कूल सुट्टलें आतां दादा आनी दोगांय येतले तेचे पयलीं ड्रेस बी चेंज कर आनीक हे देवीची आसा ती आमच्या हांगासर सांजची बी पावतली आमचें अदमास आशिल्लें की अशें 2-3 म्हणल्यार पावतली अशें म्हणून बट ना आतां आमच्या थंय नेबराक म्हळ्यार आमी आतां वाटेर येतना थंय पळयलां तेंगे सागरागेर आसा
थंयच्यान आमकां असं 5-6 बीन जातरी आमगे हांगासर पावता म्हटल्यार सर सुसेगाद सगळें जेवण ना म्हाका ओटी भरतानी ही जेवतली मान राल्ला खंय कितें केलां खबर ना पळोवया कितें केलां तें चेंज बी करून घेता हांव आनी मान कितें रांदलां तें दाखयता तूं जेवपाक म्हणजे जेवन वयतलो काय येवन जेवपाचो ह्या बॅग हांगासर वाडून घेतला म्हाका न्ही माक हांव आयज जेवचें ना कित्याक की म्हाका उलटीची आसा पळय ती भरपाची आसा ताका लागून मागलें ताट दाखयता तुमकां रायस केला काबुली चण्याचो रोस केला छोले अशे न्ही जसो आमचो नॉर्मल रोस आसता पळय तसो कांदा भजी केल्या आनी हांगासर ताळकिळ्याची भाजी केल्या इतलें सगळें आयज आमचें वॅज जेवण हें जें आसा पळय न्हू तें